आमकां अशें सगळ्यांक खबर आसा की सर जेन्ना खंयच्या मतदारसंघात पांय दवरता त्या पांय दवरल्या उपरांत त्या मतदारसंघाचो विकास ऑटोमॅटीक घडटा। हे अशें डायनामीक मिनिस्टर आमच्या मदीं हांगासर आसात। हांव चड वेळ घेना। आमचे आमी हरबा रावता आनी आमच्या थंयसर एक 21-20 घरां आसात। ते घरां आमची पोतिके काम आसा। आमचे आजे पणजे थंय जल्माक जावन आमी थंयसर जल्मलेले आसा। पण आतां एक विशय आसा कितें थंय एमपीटी कितें जाता तो आपलो जागो पण आमकां थंयसर खूब प्रॉब्लेम जाता। कोणी टॉयलेट बांदलें जाल्यार थंयसर यो सीएसआर सगळे एक 47 बीन घेवन वयर येवन म्हाजे कडेन व्हिडिओ बसून आहा थंयसर अशें प्रॉब्लेम करता की थंयसर सीएसआर एक्चुअली ते पोर्ट ऑथॉरिटी आसा पोर्ट रावता पूण ते घरा कडेन घेवन ते गन बीन घेवन सगळे येवन तेंकां आमकां सगळ्यांक प्रॉब्लेम करता जाता। आतां कितें जाता सर ते घरां आमची घरां आसा सर ती घरा खातीर आमच्या तेणी केस घातलेली सर। ती केस आमच्या सिव्हील कोर्टान घातलेली। सिव्हील कोर्टान तेंकां कितें सांगलें की घरां लागना म्हणून आनी आमी ते जिखली सर। कोर्टान ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक अपील केलें सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्टान तेंकां सांगलें की तुमकां घरां लागना म्हणून पूण सर ते आमकां भरपूर हॅरेसमेंट जाता थंयसर अननेसेसरी कोर्टान पूण आमच्या कडेन ते कोर्टान झगडूंक ना पूण ऑर्डरी पास जावन पसून तर आमकां सतयतात थंयसर ते आतां तेंच्यांनी लिस्टन जाता 21 आमच्या 2024 जाता तेंच्यांनी हायकोर्टाक आमकां हें घातलं सर। पण अननेसेसरी सर ती जागा एक्चुअली गव्हर्मेंटाची जाता गव्हर्मेंटाचे लँडर दाखयता सर आनी आमचे सर्वे प्लान बीन सगळे आसा तरी ते म्हणटा आपली जागा म्हणून आमकां सतयतात सर। ते मातसो तुमी तेजेर लक्ष घेवपा आनी तुमी गव्हर्मेंटान आमकां सर कितें तरी हेल्प करून आमकां हें करपाक सर प्लीज। रेग्युलरायज जावना सर आमी कोर्टान फेस करता एटलिस्ट मोर दॅन 4 इयर्स आमी हायकोर्टान कोर्टान झगडले आनी तेजे उपरांत एनजीटीन केले सर। आतां एनजीटी सगळं हायकोर्टचो ऑर्डर आसा की विदिन 4 मंथ्स म्हणल्यार सीटेड एमपी प्लान कंप्लीट जावपाक जाय सर। आतां सीटेड एमपी प्लानाची कितें आसा सपोज फिशरमॅनाची घरां फिशिंग विलेजान डिक्लेअर जाता ती रेग्युलरायज जावपाक शकता सर। तो एक मेन प्रश्न आसा इतले बरे बांधलेले आहात लेकिन सर थिंगा फॅसिलिटीज ना कित्याक लागून सद्या कोण बरो एमर्जन्सी अगर कोणाक व्हरता जाल्यार थिंगा एम्बुलन्स एकूच आसता आनी 4 पेशंट 4-5 पेशंटाक धरून ते एकूच एम्बुलन्सान घालून थिंगा वयता। आनी दुसरें म्हणटा की फॅसिलिटीज थिंगाचे आमचे MRI जावं कितें आमकां इतले व्हडले हॉस्पिटल मारला लेकिन थिंगा फॅसिलिटीज कांयच ना। सोमते थिंगाच्यान जीएमसी ट्रान्सफर करता ते ताका लागून सर कितें तरी थिंगा फॅसिलिटीज आमचे चिकालीम हॉस्पिटल ते जावपाक जाय। आनी दुसरो मुद्दो म्हणटा सर आनी बारीकशे DSS जे आहा पळय DSS आतां सद्याक 3 म्हयन्यान 4 म्हयन्यान जे लोकांक जे घालता पळय ते सिनियर सिटीजन आहा ते मेडिसिनाक लागून हेका लागून रावता कित्याक पेमेंट येयत म्हणून। सद्याक आतां प्रॉब्लेम कितें जाला 3 म्हयने 2 म्हयने पेमेंटूच येयना आनी तेचे हाऊस वायफाचे सेम प्रॉब्लेम जालेले आहा। आनी 4-5 वर्सां पयलीं कोण एप्लाय केला पळय तेंकां अजुनूय पेमेंट तेंचो कांयच अजुनूय रिलीज जावंक ना ते हा तशेंच आहा। आनी केन्ना जेन्ना फोन मारी जाल्यार ते म्हणटा आमी कमिटीक आसा हेका आसा ते अजुनूय थिंगा कांयच रिस्पॉन्स आन्सर मेळना तेंचो सर। तेका लागून हांव ती 2 उतरां सर दिल्यार आमकां मातशें गायड करचें। आता एक हजार मेळटा म्हाका आता करून नाका एक जाता सिव्हिल रजिस्टर कंपल्सरी म्हणून पूण आतां हांव म्हणटा थोडी जाणां आसा ती सिव्हिल रजिस्टर करूंक ना पूण 25-30 वर्सां जालीं तेमी हांगा रावता तेंची भुरग्यांक सुद्दां जाली आसतली 22-23 पूण तेंकां माफ टू कमिटी मारून दवरता आनी तेन्ना तेन्ना तुमी हांगा आमकां एश्युरन्स दिलेले सर तांकां बेगीनच्या बेगीन आमी रेग्युलरायज करुया म्हणून सर। म्हाका दिसता सर ती फायनल स्टेजीचेर आसा की थोडी कडेन आमचे दिसता पेन्शन कॉर्पोरेशन ऑलरेडी तांकां रेग्युलरायज केल्लें आसा सर। तशें आमचे मुरगांवचे जे वर्कर्स आसा लेबर सर तांकां खंय तरी रेग्युलरायज बेगीनच्या बेगीन करचें सर अशें तुमचे कडेन सगळ्यांची विनंती आसा ते सगळे जाण हांगा येयल्ले आसा सर आमचे लेबरर सर तांकां मातसो एक विशय आसा जो सरकारान कित्याक आमी चलोवंक जाय आमकां वेगळे तरेन विचार करून फुडें व्हरपाचो आनी विशय सॉल्व करपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय। हांव आयज फक्त तुमचे फुड्यान आयला म्हणून हांव अशें उलयना पूण जनरली एक वेगळे तरेन रिलीफ लोकांक दिवपाक म्हणून आमी फुडें सरले। आयज जे श्री संकल्प आमोणकरान जे रिक्वेस्ट केल्या जे वॅलीड एश्युरन्स आहा कार्डियक एम्ब्युलन्स कांय लोकांनी चिकाली हॉस्पिटलाचे ऑलरेडी उल्लेख केला ते जावंक जाय। त्याच बरोबर प्रायमरी हेल्थ सेंटर ते सेंटर ऑफ एक्सलन्स ह्या सडा एरियान जे बांदता ते करपाचे सरकार कमिटेड आहा। त्याच बरोबर वर्कराचे जे संकल्पान विशय काडला ते इतले वर्सां जाले सरकारान ऑलरेडी इन प्रिन्सिपल फायनल स्टेजीचेर मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून 7 वर्सांचे वयर जाल्ले लोकांक रेग्युलरायज करपाक जाय म्हणून ते ऑलरेडी घेतलेले आसा आनी ते प्रोसेस
इज ऑन दे कन्क्लूड द प्रोसेस. DMA कडेन परत बसून हांव चर्चा करता. त्याच बरोबर तेंचे जे कितें वॉर्ड्सान कावन्सिलाचे जे कितें कामां आहा ह्यो कामां आयजचे जी सुद्दां मिटिंगेन घेवन कितें योगायोग आयज मिटींग आहा तेंचे प्रपोजल घालूंक लायलाय. आनी त्याच बरोबर तेणी जे कितें उल्लेख केला लोकांचे कितें विशय आहा डिपार्टमेंटली कितें विशय आहा ह्यो सोडोवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलोच. मेन म्हणजे कितें आहा आयज विकसीत भारत आनी मुख्यमंत्रीचे जे कितें डायरेक्शन आशिल्लें की प्रत्येक आमी मंत्री आमच्या प्रत्येक मतदारसंघात वचून आमी लोकां मदीं संपर्क करून आयज श्री संत बांबोळकरच्या माध्यमांतल्यान हांव हांगा पावलां. आयज लोकां मदीं चर्चा जाली लोकांनी आपले विशय मांडले. हे विशय सरकाराची जबाबदारी आसा ती सोडोवपाक. हे आमी केन्ना वेगळे तरेन सोडयता म्हणून सांगूं शकना. जेंचे व्हेरी क्लियर कट तेंचे विशय आहा ते क्लियर कट विशय आनी तांकां हांवें टायम मागलेलो आसा की जे विशय आहा ते ताबडतोब कांय विशय हांवें सोडोवपाचो प्रयत्न केला. कांय विशय थंय चर्चा करून आतां विशय सोडोवपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी त्याच बरोबर आमी वेगळ्या तरेन विचार जे आमचे आसा सरकाराचे आनी देशाचे प्रधानमंत्री कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन आयज नरेंद्र मोदीजी यांचे सरकार देश चलयता. आयज प्रत्येक भारतीय अभिमान आसूंक जाय की आपूण भारतीय म्हणून कित्याक आमकां जे रिस्पेक्ट आयज देशा भायर गावता ते फक्त तेंच्या खातीर गावता. आयज सगळे स्किम्स जे तेणी हाडल्या त्या स्किमीचो फायदो आमकां जाता. ते हांवें मातशें वेगळ्या तरेन एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. हांवें सर 39 ही लोकांक थोडे लोक प्रोटेस्ट करतात. सो एनीथिंग विधानसभेन पास जाला आयज एक बरी फ्रुटफूल चर्चा जाली आनी मेन म्हणटा ते जे आमचो विकसीत गोवा म्हणून जो आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर हो आख्खो गोंयभर चलता. आनी आमकां ह्या भागाक आमचो धडारीचो मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे सर जे आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा हेल्थ मिनिस्टर आसा तशें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे फॉरेस्टाचे चायल्ड एंड वुमन हेचे सो वेगळी वेगळी खाती तो सांबाळटा. आयज खूब चर्चा जाली. आमचे खुबशे लोकांचे विशय आसलेले जे तरेन लोकांनी आपले एक्सप्रेस केले आनी खुबशे विशय तेणें इमिजिएटली करून घेतले. जशें कितें आमी ताका एक डिमांड केलो कार्डियक युनीट एम्बुलन्स आमकां एक जावची म्हणून आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यांत. सो ताणें इमिजिएटली विदीन 2 months आमकां करून दिता म्हणून सांगलेलें आसा. जे आमचे हॉस्पिटल जे सड्या भागान आमी हॉस्पिटल 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर घालपाक सोदता ते ऑलमोस्ट इन पायपलायन ऑन द फायनल स्टेजीचेर आसा. जे आपल्या कडसून सपोर्ट जावं तेणें फूल सपोर्ट दिलो आसा. सगळे सँक्शन केल्लेले आसा. सो असो सपोर्ट मेळिल्लो आसा. त्याच प्रमाणे आमचे मार्केट कॉम्प्लेक्साचो इश्यू आसा तो तेणेन सॉर्ट आउट करून घेतलो आसा. इमिजिएटली जे PWDचे आमकां कनेक्शन मेळना वॉटर कनेक्शन ते इमिजिएटली आयच्या दिसा भितर हे विका भितर करून घेता म्हणून सांगिल्लें आसा. जे वर्कर्सांचो इश्यू आसलेलो जो म्युनिसिपालिटी वर्कर्सांचो इतली वर्सां जाली बावडे जे त्रास काडटा हे वर्कर्स तांकां जी डिसिजन आसली ती 10 वर्सांच्या वयर जी आसा आयज आमच्या मिनिस्टरान सांगलें 7 वर्सांच्या वयर कोणाक जाला पळय तांकां सगळ्यांक आमी ऑब्जर्व करतले सगळ्यांक आमी घेतले म्हणून सांगलें आसा. एक इट इज अ बीग थिंग जो आमकां तेणें एश्युरन्स दिल्लेले आसा आमचे स्पेशली ह्या वर्कर्सांक लागून. त्याच प्रमाणे जो आमचो दाबोलीचो इश्यू आसा जो नेवीक लागून जो इश्यू जाल्लेले पळय ते तेंचे रिप्रेझेंटेटीव हांगा येयलेले आसा सगळे जाण तेंच्यांनी तो विशय मांडलेलो आसा. कित्याक ते नेवी फक्त PDAक ब्लेम करता. सो तोवूय विशय ताणें घेतलेलो आसा आनी ताणें तो सब ज्युडिस आसल्या कारणान आपल्याक कितें कायद्या प्रमाणे करूंक जाय ते आमी करतले. ह्या लोकांक सगळ्यांक आमी हेल्प करतले म्हणून हें आश्वासन दिलां. म्हाजो एक मेजर कन्सर्न आसलेलो तो आमच्या सगळ्या बोगद्याकाराचे लोकांच्या घरांक लागून जेटीच्या लोकांच्या घरांक लागून थंयसर रिटर्निंग हॉल बांदपाक लागून. कित्याक घरां थंयसर कोसळटा पावसा दिसांनी लास्ट इयर गेल्या पावसाक कोसळ्ळे 2 घरां. सो थंयसर सगळे कडेन आमचे रिटर्निंग हॉल बांदपाचें चालू जाल्लेलें आसा. हांवें न्यू प्रपोजल घातलेलें रिटर्निंग हॉलाक ते आत्ताच्या आत्तां ताणें म्हाजे कडसून घेतला ते आनी आयजूच 3:30 जी मिटींग आसतली थंयसर ते सगळे क्लियर करून दिता म्हणला. सो ही बेनिफीट आसा ते आमचे सगळे मुरगांवचे बोगद्याकारांक आनी जेटीकारांक मेळटलो न्यू रिटर्निंग हॉलाक लागून. सो हेज्या पेक्षा खुबशे म्हाका एश्युरन्स दिल्ले आसा बट ही मेजर एश्युरन्स जी आयज मेळ्ळी आनी आमचो तो मिनिस्टर असो आसा की एकदां उतर दिले की तो करून घेतलो आनी करून दितलो. सो आयज म्हाका दिसता आमचे अंडर द लिडरशीप ऑफ डायनेमीक एंड यंग चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो मिनिस्टर डॉक्टर विश्वजीत राणे जो आयज हांगा आमचे बरोबर आसलेलो म्हाका दिसता दीस मिटींग वॉज व्हेरी फ्रुटफूल आनी म्हाका दिसता सगळे लोकांक सुद्दां जे प्रमाणे आयज मिनिस्टर तेंचे कडेन उलयलो सगळे जाण खूब भावीक जाले खूब आनंदीत जाले.